नमस्कार. काल आम्ही पहिला जो एक मोठा वाद गोंयांत सुरू जाल्लो तो म्हणजे सभापती रमेश तवडकार हांणी आपल्याच पक्षाचे त्यांचे गोंयांत जे भाजपाचे सरकार आसा त्या भाजप सरकारांतलो मंत्री गोविंद गावडे हाचेर कथित भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप केल्ले. ते म्हणजे सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो अशें दाखोवन जे कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्या ग्रुपांक किंवा गांवगिऱ्या वाठारांनी जे क्लब असतात किंवा सांस्कृतिक मंडळ असतात तांकां पयशे दिता, अनुदान म्हणटात ताका, ते दिता. तर रमेश तवडकार हांणी आरोप केलो की तांच्या मतदारसंघात खोतीगांव, गांवडोंगरी, श्रीस्थळ ह्या पंचायत वाठारांनी जे कार्यक्रम जाले अशें दाखोवन जे पयशे अनुदान मेळयले आनी प्रत्यक्षान ते प्रोग्राम कार्यावळी सांस्कृतिक जावंकूच ना अशा तरेचो गंभीर आरोप केलो. आनी ह्या सगळ्या प्रकरणान लागीं 27 लाख रुपयांचो घोटाळो आसा असो आरोप रमेश तवडकार सभापती हांणी केल्लो. कोणाचेर केल्लो तर मंत्री गोविंद गावडे, कला आनी संस्कृती मंत्री हांचेरूच केल्लो. आतां हें सगळें प्रकरण जाले उपरांत काल गोंयभर ह्या सगळ्या प्रकरणाची चर्चा जाली, कारण एका सभापती पदा वयल्या आसलेल्या मनशान सरकारांतल्या एका मंत्र्याचेर अशा तरेच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करप हें म्हाका दिसता खूब मोठी गजाल, तितलीच गंभीर गजाल, कारण अशें सहसा जायना पूण तें गोंयांत घडलें. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काल शियाळी अधिवेशन जे आसा त्या शियाळी अधिवेशनाचो पयलो दीस आसलो आनी ह्या मुहूर्ताचेर आनी ह्या अशा वेळाचेर हे सगळें कथीत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण किंवा आरोप ते फुडें आयले किंवा आरोप जाले. आतां हे सगळें जाले उपरांत तेजे फुडले डेव्हलपमेंट कितें त्यो आमी घेवन तुमच्या मेरेन येता. आयज आमी त्या विशयाचो फुडलो पाठपुरवठो केलो. ह्या विशयाचेर आयज भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी पत्रकारां कडेन उलयले. पूण तेच्या मातशे फाटीं परत वयतना काल जेन्ना हें प्रकरण जालें उपरांत आमी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन फोनार संपर्क केलो, फोनार तांकां गांठले आनी तांची प्रतिक्रिया घेतली. आनी तांणी अशें म्हटलें की हें जें प्रकरण आसा किंवा जे म्हाजेर आरोप जाल्या त्या आरोपांचेर आपूण खंयच्याय चवकशेक फुडो करपाक तयार आसा. आनी आयचे दिसा म्हणजे काल अधिवेशनाचो पयलो दीस आसतना ह्या दिसा हो दीस साधून आपल्याचेर आरोप जाले हे खूब दुर्दैवी आसा अशी खंत ताणें उक्तायली. पूण गोविंद गावडे फुडें उलयतना आमी जेन्ना तांकां विचारलें की ज्या पंचायत सदस्यांनी सरपंचांनी आरोप केल्या त्या बद्दल विचारलें तेन्ना गोविंद गावडे हांणी तिडक उक्तायली आनी ह्या अशा चिल्लर लोकांचेर आपूण कांय उलयना अशा तरेचो ताणें एक शब्द वापरलो, चिल्लर अशें म्हटलें ताणें. नेमके गोविंद गावडे हांणी कितें म्हटलें तें आमी आदी पयलीं पळोवया. सरपंच पंच हे हांव ते घडी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा काय कितें म्हाका खबर ना. खरें म्हळ्यार ह्या लोकांक प्रोत्साहन दिवप आसता. उलट तेंचे जर पांय जर ओडपाचो जर प्रयत्न जर करता जाल्यार म्हाका दिसता हे पंचायतीत किंवा सरपंचाचेर बसपाची लायकी आहा काय कितें हे तेंच्यांनी स्वता विचार करपाची गरज आसा. तेजेर हांव चड कांय उलयना, कारण ह्या चिल्लर लोकां कडेन हांव कांय कसलो लक्ष दिना. तर गोविंद गावडे हांणी ह्या ज्या पंच सरपंचांनी आरोप केल्ले तेंचेर उलयतना कितें प्रतिक्रिया दिली आनी तांकां चिल्लर अशें कशें संबोधले ते तुमी आतां आयकले. आमी जर गोविंद गावडे हांची राजकीय कारकीर्द पळयली तर कांय प्रकरणां ही तांच्या बाबतींत खूब वादाची थारली. सगळ्यांत पयलीं प्रकरण जें वादाचें थारलें तें म्हणजे गोविंद गावडे हांणी मोगोचे ज्येश्ठ फुडारी तेन्नाचे ते मंत्री, आतांय मंत्री आसात, सुदीन ढवळीकार हांकां कॅबिनेटा भितर गाळी घातल्यो अशा तरेचें पयलें प्रकरण वादग्रस्त गोविंद गावडे हांचें जालें. आनी फुडें सगळ्यांक खबर आसा की एका कॅबिनेट बैठकी भितर उलयतना आपल्याचेर अपशब्दांचो वापर केलो अशा तरेचो आरोप हो सुदीन ढवळीकार हांणी केल्लो. तें प्रकरण पयलीं गाजलें. ताजे उपरांत आनी एक वक्तव्य गोविंद गावडे हांचें त्या वेळाचेर व्हायरल जाल्लें तें म्हणजे पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी एक आपल्या शर्टाचें उदाहरण दिल्लें आनी हो इतल्या पयशांचो शर्ट, खंयचे तरी एका ब्रँडाचें नांव घेतलेलें तांणी आनी तांच्यांनी हो इतल्या पयशांचो शर्ट आपूण घालता अशा तरेचो तांच्यांनी वक्तव्य दिलें आनी तें खूब मागीर व्हायरल जालें. तेचेर मागीर गोविंद गावडे हांणी स्पश्टीकरण दिल्लें की आपूण चुकीचो अर्थ घेतलो किंवा अशें उलयतना एक एग्जाम्पल आपूण अशे तरेचें दिलें. सो तें उलयलें. तो एक प्रकरण तेन्ना मातशें तेंचे बाबतींत वादातीत जालें. तेजे उपरांत सगळ्यांत चड प्रकरण जर खंयचें गाजलें जायत जाल्यार तें कला अकादमीच्या प्रकरणान, म्हणजे कला अकादमीचें रिनोवेशन हातीन घेतलें सरकारान आनी तें विदावट टेंडर काडलें.
आनी विदावट टेंडर काडटा भितर हो जेन्ना विशय विधानसभे भितर येयलो तेन्ना गोविंद गावडे हांणी म्हटलें की ताज महल जेन्ना बांदलेलें तेन्ना शहेनशाहान टेंडर काडलेलें काय कितें, अशा तरेचें वक्तव्य तांणी भर विधानसभेत केलें. आनी हो विशय फक्त गोंय पातळीचेर न्ही तर राष्ट्रीय पातळीचेर राष्ट्रीय प्रसार माध्यमां जी आसात त्या प्रसार माध्यमांचेर सुद्दां मोठ्या प्रमाणान गाजलो आनी तेची मोठी चर्चा जाली. हाचे वयल्यान एक लोक अशें म्हणटात की गोविंद गावडे म्हणजे खूब फावट लोक अशे मागीर उलयताले कितलेशेच फावट की गोविंद गावडे हे एरोगंट जाल्यात काय कितें. तर ताचेर सुद्दां गोविंद गावडे हांणी पत्रकारां कडेन कांय मुलाखतींनी उलयतना स्पश्टीकरण दिलां की आपूण एरोगंट जावंक ना, पूण अशा तरेचे तेंचे जे थोडे इन्सिडंट आहा म्हाका दिसता तेका लागून लोकांच्या मनान एक प्रतिमा तयार जाल्या की गोविंद गावडे हे एरोगंट आसात म्हणून. आनी तेका ह्यो कांय गजाली किंवा हे कांय दाखले जे आहा ते आमी उलयतना आतां सांगले की कशा प्रकारचे कांय वादग्रस्त विधानां किंवा कृती गोविंद गावडे हांच्यो चर्चेन येयल्यात त्यो. आतां सुद्दां तांणी ज्या पंच सरपंचांनी आरोप केला तांकां चिल्लर अशें संबोधल्यात. सो हें सगळें अशें प्रकरण आसा. आतां ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज अधिकृत रित्या भाश्य केलें पत्रकारांनी जेन्ना विचारलें आनी तांणी अशें म्हटलें की हो जो वाद आसा म्हणजे सभापती तवडकर आनी गोविंद गावडे हांचे भितर जो वाद आसा किंवा जे आरोप जाल्यात भ्रश्टाचाराचे हो आमच्या घरांतलो वाद आसा. तो संवेदनशील आसा पूण आमच्या घरांतलो आसा आनी तो आमच्या घरानूच आमी चर्चेन तो सोडयतले अशा तरेचें वक्तव्य हें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केलें. आतां ह्या वक्तव्याचेर जे आमची कलाकार फ्रेटर्निटी आहा म्हणजे जे कलाकार क्षेत्रांतले लोक आसात ते रिएक्ट जावपाक लागल्यात की प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे अशें कशें म्हणपाक शकतात की हो वाद तेंच्या घरांतलो आसा. कारण जो वाद जाला किंवा जे आरोप जाला भ्रश्टाचाराचे आनी जो पयसो तेतून आसा तो टॅक्स पेयरांचो पयसो आसा, आमच्या सगळ्यांचो आसा. अशें आसतना हो वाद घरांतलो कसो आसूंक शकता असो प्रतिप्रश्न आतां भाजपाक प्रदेशाध्यक्ष तानावडे हांकां येवपाक लागला. तोय आमी पळोवया. दीस इज अवर फॅमिली म्हणजे आमच्या घरांतलो विशय आसा आनी त्यामुळे ते विशय तसो सेन्सिटीव विशय त्यामुळे तसोच हाताळूं जाय. तो तेन्ना हांव आमचे मंत्र्या कडेन उलयतलो आनी आमच्या सभापती आनी मागीर तो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हाकाय उलोवपाक मेळूं ना. पयलीं तें जाणून घेवन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी आमच्या हातूंतल्यान तो विशय आमी सेटल करतले कितें आसा तो. दोनूय हांचे कडेन आमचे मंत्र्या कडेन उलयतले आनी सभापती कडेन उलयतले आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तो विशय सोंपयतले. मुख्यमंत्र्याची म्हजी भेट जावना कारण हांव गोंयांत आयलो आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पावले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन ते सेटल करतले. कांय प्रॉब्लम ना. कितें आसता ते बारीक बारीक विशय आसता तशें एका घरान आसतकच वेगवेगळे थोडे आसतात ते फक्त ते भायर आयले ते मातशें चुकीचें जालें पूण त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलोवन आमचो तो विशय सेटल. दोगूय आमचेच मनीस आसात आनी आमचो विशय सोंपयतले आमी कांय चिंता. मुख्यमंत्री वील हँडल इट. आमच्या सारके कलाकार आयज कितेंय चलना ते सोसून उगी रावता हाजो फायदो हे घेता आनी मिनिस्टर आरोप करता आनी ताजेर प्रदेशाध्यक्ष ते झाप्पाचें म्हणजे तो मॅटर क्लोज करपाचो यत्न करता. हाजो एज अ कलाकार आनी आयोजक ह्या नात्यान हांव जाहीर निशेध करता. आमी फाटलीं 16 वर्सां जालीं नाट्य महोत्सव ऑर्गनायज करता. आमकां 50-25 हजारा वयल्यान आमी सुरू केल्ले. आमकां अप टू आमी जेन्ना युटिलिटी सर्टिफिकेट दिता ते 4 लाख पर्यंत आमकां पयशे मेळटाले. जेन्ना रिलेशन गोविंद गावडे बाब बरोबर हाजें रिलेशन आमचें बरें आशिल्लें तेन्ना आमकां फंड सादारणसो दितालो. आमकां दुसरे कडेन भीक मागची पडनाशिल्ली, स्पॉन्सर हाडचें पडनाशिल्लें. पूण जेन्ना आमी विशय कसले काडटा आनी तांकां मिनिस्टरांक वायट दिसता त्या वेळार आमी आतां जेन्ना अप्लाय करता ह्या वर्सा आमकां खर्च आयलो 6 लाख आनी गोवा गव्हर्मेंटान आर्ट एंड कल्चरान दिले आमकां 1 लाख. आमी 5 दिसाचो महोत्सव केल्लो 6 लाख सुमार खर्च येयलो. जवळ जवळ 80 ते 1 लाख थिएटराचेरूच वता आनी तुमी दिता आमकां 1 लाख किंवा 1,25,000. अशा पद्दतीन जे कोण खरे प्रामाणीकपणान ऑर्गनायज करता तांकां तुमी फंड दिना आनी जे कोण करिना मदीं दलाली करता तांकां तुमी फंड दिता आनी हाचो जेन्ना आरोप करता तेन्ना तुमी म्हणटा तो इंटरनल मॅटर. सदानंद बाब तानावडे तुम्ही स्टेटमेंट करतना सांबाळून करपाक जाय. तुम्ही जबाबदार मनीस आसा. हो इंटरनल मॅटर न्ही. हाजी
इन्क्वायरी जावपाक जाय रमेश बाब तवडकर, कारण ते माननीय सभापती आसा, तांणी आलतू फालतू मनशान करुना. सभापतीन हो विशय काढला, सभापतीन आरोप केला आणि विथ प्रूफ आरोप केला. हाजो निषेध हाजे आमी निषेध करतात, तुमच्या स्टेटमेंटाचो निषेध करता आणि प्रमोद बाब सावंत आमचे मुख्यमंत्री हाजे कडेन मागता हाजी इन्क्वायरी जावची आणि जो फंड नाका थंय वयता तो वचनासतना असले फ्रॉड लोक आसा, असले दलाल लोक आसा पळय, तांची आतांच मुस्कां आवळा. तर अशा तरेची प्रतिक्रिया आता ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर तानावडे हांच्या कडल्यान आयली आनी तानावडेन केल्ल्या प्रतिक्रियेचेर अशा तरेची दुसरी रिएक्शन कलाकारां कडल्यान आता जी येता ती अशी येता. तर आमी एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की जशें राजदीप नायक हांणी एक मुद्दो उपस्थित केलो की हो पयसो जो आसा, हो पयसो हो करदात्यांचोच आसा, म्हणजे टॅक्स पेयर जो आसा तेंचो आसा. एका रुपयाचो सुद्दां जर खंय घोळ जाला आसत किंवा एका रुपयाचो सुद्दां हिशोब चुकला आसत जाल्यार तो हिशोब मागपाचो अधिकार हो सर्वसामान्य लोकांक आसाच. कारण सरकार जे पयशे मोडटा किंवा सरकार जो खर्च करता ताचें उत्तरदायित्व जें आसा हें शेवटी ताचे सरकाराक हे लोकांक दिवचेच पडटलें. कारण पयसो हो लोकांचो आसा. त्यामुळे जे आरोप जातात किंवा जेन्ना सरकाराच्या तिजोरेंतल्या पयशाचो गैरवापर किंवा मिसमॅनेजमेंट जाता तेन्ना लोकां कडल्यान स्वाभाविकूच प्रतिक्रिया येवप किंवा अशा तरेची वक्तव्य येवप हें साहजिकच आसा. ताका लागून आयज काल जे आरोप जाले तेचेर आयज कितें घडामोडी घडल्यो आनी आयज कितें प्रतिक्रिया येयल्यो त्यो आमी तुमकां हांगासर दाखयल्यो. पूण परत एक फावट मूळ मुद्दो जो आसा तो तोच आसा की गोविंद गावडे हांचेर हे आरोप जातात. हे आरोप अशे कित्याक जातात प्रत्येक फावट? कळीचो मुद्दो तोच आसा की एज अ पत्रकार म्हणून किंवा सामान्य मदीं जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना एक परसेप्शन मंत्री गोविंद गावडे हांचे बाबतींत तयार जालांच जालां. ते म्हणजे गोविंद गावडे हे मातशे एरोगंट वागतात किंवा ते उलयतना तेंचे जे शब्द असतात किंवा तेंची जी वक्तव्य असतात ती वादग्रस्त थारतात आनी तेका लागून खंय तरी एक वादंग हो निर्माण जाता. आनी हें कशें जाता हें आमी पयलीं पळयलांच. तेका लागून म्हाका दिसता गोविंद गावडे हांणी सुद्दां जेन्ना ते उलयतात किंवा जे रिएक्ट जातात, मनीस एक एकदां मोठ्या प्रमाणान असो रिएक्ट जाता की कृती पेक्षा तेजें रिएक्शन आसता तें चड वादातीत थारता. आनी हेंच खंय तरी गोविंद गावडे हांच्या बाबतींत जाता काय कितें हो प्रश्न सर्वसामान्यांक पडला. आनी ताचो विचार म्हाका दिसता गोविंद गावडे हांणी स्वता करपाची गरज आसा. एक समजा चुकलो जाल्यार कितें उलोवप आनी कितें ना उलोवप हेचें भान आसप हें सुद्दां खूब गरजेचें आसा. एक वेळ ना उलयल्लो बरो, पूण एक शब्द चुकीचो उलोवन वाद तयार करण्यापेक्षा मनशान ना उलोवप किंवा आपलें तोंड बंद दवरप अशें सगळेच सुज्ञ लोक सांगतात. आनी हेका संयम हो खूब म्हत्वाचो गूण मनशाच्या आंगान भितर आसचो पडटा. आनी तो गोविंद गावडे हांचे मदीं आसा काय ना हो जनता जज करता, सगळेच जज करता. ताका लागून गोविंद गावडे हांणी रोखडे जेन्ना ते रिएक्ट जातात तेन्ना आपूण कितें उलयता, कशा पद्दतीन रिएक्ट जाता हेचें खंय तरी भान दवरप हें म्हाका दिसता गरजेचें आसा. आनी अशें सगळ्यांचेंच मत आसा. ताका लागून आतां हें जें प्रकरण वाद जाल्यात तेची आतां चवकशी जातली काय कितें किंवा हेच्या मुळा पर्यंत हेच्या खोलायेन सरकार वयतलें आनी ते तपास करतले काय कितें हें सगळ्यांक पळोवचें पडटलें. सगळेंच लक्ष दवरून तेचेर आसतले, आमीय आसतले. सो कालचो जाल्ले भ्रश्टाचाराचे गंभीर आरोप आनी आयज हे जे वाद जाला तेचेर जी आयज वक्तव्य येयल्या ती कितें आसली ही आमी तुमचे पर्यंत पावयली. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.